फॉरेस्ट रायट क्लेम रिवायव करपा खातीर मिटिंगो घेतल्यो. जवळपास 10,000 लोकांनी ताका एप्लाय केला. 3 गजाली आसता. पयली स्पॉट व्हेरिफिकेशन, ताज्या उपरांत ग्रामसभेच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर उपरांत कलेक्टराच्या उपरांत ताका सनद दिवप. आमी हे सगळे पळयल्या उपरांत ज्यो 2-3 गजाली लक्षांत आयल्यो, ग्रामसभेक ते लोकूच येयना. म्हाजी पयल्यान पयली रिक्वेस्ट आसा, जितक्या जाणांनी आपली क्लेम घातल्या तितक्या जाणांनी पयली स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक आमचे जे लोक वयता तांकां कॉपरेट करचे. तेंचेय लोक येवचे पडटा. FRC ज्यो कमिटी काडलेल्यो आसा प्रत्येक गांवांत, तातूंतलो एक मेंबर तरी मिनिमम टू मिनिमम येवपाक जाय. तो जर मेंबर आयलो जाल्यार तें स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाता, नाजाल्यार जायना. म्हणजे ट्रायबल लोकां कडल्यानूच व्हेरिफिकेशन मेळना, आपलें कॉपरेशन मेळना एकदां. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, ज्या सगळ्यांनी क्लेमी घातल्या तांच्यांनी कॉपरेट करचें, तांच्यांनी स्पॉट व्हेरिफिकेशनाक थंयसर जाग्यार येवचें, आपले सगळे डॉक्युमेंट कितें आसा तितके डॉक्युमेंट सबमीट करचे. आनी जर तेंच्यांनी आमची स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाक टीम वयता ताका कॉपरेट केलें ना, आनी आपल्याक खूब जागा जायी म्हटली, ही सगळी जागा आपली म्हटली, इन फ्युचर जागा मेळची ना, कारण ही केस सुप्रीम कोर्टात चालू आहा. 31 मार्च मेरेन FRCच्यो जाता तितल्यो केसीस सेटल करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. ते वटेन विश्वजीत म्हणटा 6 म्हयने तरी दियात, तितलो वेळ लागतलो. आमचे फॉरेस्टाचे लोक, डेप्युटी कलेक्टराचे लोक, सर्वेची टीम, तुमी तुमचो क्लेम घालात. आमी जितकी जागा ती दिवपाक तयार आहा. आमकां सगळ्यो केसीस, मॅक्झिमम केसीस ती 31 मार्च पर्यंत आमकां क्लियर करपाक जाय. म्हाका दिसता ते म्हाका आमदार म्हणून सत्तरीचो, हांव मंत्री म्हणून उलयना, आमदार म्हणून सत्तरीचो म्हाका दिसता की आनी 6 म्हयने दिवपाची गरज आहा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रुपेश राऊत.